नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आदलो आमदार लवू मामलेदाराक बेळगांवांत धक्कादायक मरण। बारीकशे कारणाक लागून लवूचेर रिक्षेकारान केल्लो हल्लो। हल्ल्या उपरांत हॉटेलांत वतना जमनीर कोसळून लवूक मरण। मांडवी वेलो जुनो पूल रिपेरा खातीर 15 दीस बंद। पूल बंद आशिल्ल्यान येरादारीची कोंडी। राजधानी पणजेंतले रस्ते घालत फोडून परवरे चल्ला फ्लायओव्हराचें काम। पणजेकारांक खातीर दुश्काळान तेरावो। शेनवारा 2 वेगवेगळ्या अपघातान एकल्याक वगडावचो पडलो जीव। नावेली अपघातान एकल्याक मरण जाल्यार बांबोळे अपघातान कार चालक जखमी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता सयत मंत्री आनी आमदार गेल्यात महाकुंभाक वचपाक हजारांनी गोंयकार इत्सूक आशिल्ल्यान आनीकूय रेल्वे सोडपाचो विचार। गवळीवाडो फातोड्ड्या तळयेन बुडून 13 वर्साच्या भुरग्याक आयले मरण। शुक्रारा इश्टा वांगडा पेंवपाक गेल्ले कडेन घडली घडणूक। शिवोले दाण्यार घराक उजो, कपडे, विजेचेर चलपी उपकरणां उज्यान लासून गोबर। सुमार 5 लाखांचे जाले लुकसाण। आता खबरो विस्तारांत। फोंडेचो आदलो आमदार लवू मामलेदाराक बेळगांवांत धक्कादायक मरण आयले। एका बारीकशा कारणां वयल्यान रिक्षेकाराक केल्ल्या हल्ल्या उपरांत लवू हॉटेलांत वतना वाटेन जमनीर कोसळ्ळो। उपरांत हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन दोतोरान लवूक मृत घोशीत केले। पुलिसांनी रिक्षेकाराक अटक केल्या। फोंडेचो आदलो आमदार लवू मामलेदाराक बेळगांवांत ट्रॅजिक मरण आयलें। मरण येवचे पयलीं लवूची आनी एका रिक्षेकाराची एका बारीक कारणाक लागून बाचाबाची जाल्ली। ही बाचाबाची उपरांत चडार पडली आनी त्या रिक्षेकारान लवूचेर बरोच हल्लो केलो। ही सगळी घडणूक बेळगांवांतले खडे बाजार हे फामाद मार्केट वाठारांत घडली। हे हल्ल्या उपरांत लवू थंयच आशिल्ल्या हॉटेलांत वतना जमनीर कोसळून पडलो। हो सगळो प्रकार सीसीटीव्हीत कैद जाला। जमनीर कोसळे उपरांत लवूक बेळगांवचे सिव्हिल हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन दोतोरान ब्रॉड डेड जाहीर केलो। हे प्रकरणात हल्लेखोर रिक्षेकार 28 वर्साचे मुजाहिद्दीन शकील सनदी रावपी सुभाषनगर बेळगांव हे तरणाट्याक अटक केल्या। पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केला। जरा मेरा बेटा गाड़ी लेकर जा रहा था। हाँ। और जरा धक्का हुई, दोनों की इसमें बहस हुई। बहस होने में मैंने इसको जरा बातचीत में सामने वाली पार्टी जरा बेहोश पड़ी। हाँ। अभी हॉस्पिटल ले गए क्या? हॉस्पिटल लेको गए सर। अच्छा, ठीक है। लवू मामलेदार हो गोय पुलिशेचो एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी आशिल्लो। उपरांत तो राजकारणात देवलो आनी एमजीचे तिकेटीचेर फोंड्या वेचून आयिल्लो। लवूचे हे दुर्दैवी मरणाक लागून पुराय गोंयभर लोक दुःख उक्तायतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। शेनवारा सकाळी नावेली कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातान एका चल्याक मरण आयलें। मरण आयिल्लो फिलीप परेरा रावपी मांडोप नावेलचो। जाल्यार बांबोळी जाल्ल्या स्वयं अपघातान कार चालक जखमी। ताचेर उपचार सुरू आसात। कारीचे मात बरेच लुकसाण जालां। येताना तो माझ्या सायडीन आलो दोघं नॉर्मल स्पीड आले 40 आले त्यांनी सायलाइट बायलाइट काय मारू ना डायरेक्ट भितर गेली आणि माझी गाडी फोडल्यान लागला हांवें मागीर थांबयली मरे गाडी पयली मागीर ट्रॅफिक जाता मागीर थिंग फुडें दवरली मागीर गोंय मोबायल ना हारलो थिंगा व्हर मागीर रिवर्सान हातूक हाडटालो मागीर आतां सद्या मागीर थिंगा दवरल्या गाडी थिंगा दवरलो गाडी फुडें लागून कितें जालो पडलो तो? हय लागून तो पडलो
हांवें गाडी विंडोली मोद जाता न्हू रस्त्याचेर हांवें थिंगां दवरली फुडें मागीर कितें जालें तेका एम्बुलन्स देंवन येयलो चोवपाक कितें जालें तें मागीर एम्बुलन्सा बी फोन मारलो आनी लोक गेले म्हाका मारूं येता सगळे लोक हांवें फास्ट येयला म्हणटा फास्ट येयला मुगे गाडी आतां हांवें तर मारली न्हू मुगे गाडी फुडल्यासो डॅमेज जाता न्हू हांवें मारल्या फुडल्यासो जाता गाडी तेणें डायरेक्ट भितर गेला सायडीन मुगे गाडी सायडीन डॅमेज जाला आख्खी ओके जालो गाडी ना तूं खंय वयतालो हांव नावेली वयतालो बरें केला सगळें बरें केलां पूण हिंग म्हणटा हें स्पीड ब्रेकर हो एकूय एक्सिडेंट न्हू हिंग म्हाका सद्या फोन आसून एक्सिडेंट जाले हे जाग्यार हिंग म्हणटा मेन म्हणटा स्पीड ब्रेकर जावं हे PWD आनी कांय काम ना रोड कोटा वयताय बाबा हिंग जंक्शना कितें एक्सिडेंट जालो ना हिंग एक आनी दोन एक्सिडेंट जाले ब्रिज कोणा जायता एक्सिडेंट सो हांव मागवता PWD तें ब्रेक स्पीड ब्रेकर घालचें तेजो एक्सिडेंट उण जाता एक त्या वता एक चार स्पीड ब्रेकर कंपल्सरी जाय कित्याक आतां तुका भुरगीं कितू फास्ट चलयताय ते आतां जो हांव मागवता PWD बेगीन हिंग स्पीड ब्रेकर आनी जीव सारको वायट म्हणटाय तो स्मेल म्हणटाय कोण आतां काय सारको खबर ना पूण हिंगा हेसो जायते एक्सिडेंट जाले बारीक एक आनी दोन जाले न्हय सो वाद सारको बेजार जाला सो आतां हांव मागवता गव्हर्मेंटा कडेन कितें हिंगा कितें करचें म्हणून स्पीड ब्रेकर घालचें कितले एक्सिडेंट जाले आम जायत एक्सिडेंट चोयले का सदां दोन जाणांक एक एक्सिडेंट जाता म्हणलं आतां आमी स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय ट्राय केलोले म्हळ्यार जायना ते पयर एकले हाडलो तो म्हणटा लेटर जाय म्हणटा बरोवन जाय टायम वयता म्हणटा तुमकां जाय नाल्यार आमकां जाय स्पीड ब्रेकर सांगाय फकत जायना हो एक्सिडेंट जावपाक कारण कितें जाता स्पीड आहा न्हू का फास्ट वयता हो स्ट्रेट येतना फास्ट येता दोन्ही एकू सायडी येताले सायडीन मला सर्विस गायली आनी ताका एक्सिडेंट जालो मातशें स्पीड ब्रेकर घाल जाता दोगां जाणां एक सायड एक लायनीन नावेली वयताले आनी एक गाडी आसा गाडी आहा टू व्हिलर बांबोळे सकाळी कारीचो स्वय अपघात जालो स्पीडीन येवपी गाडयेन खांब्याक धक्को दिलो आनी कार उमथून पडली कार चालक जखमी जाला आनी ताचेर उपचार सुरू आसात कार मात काबार जाली गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा गौरांग प्रभू मलकर्णेकर गवळीवाडो फातोड्ड्यान तळयेन बुडून 13 वर्सां सानपिरायेच्या भुरग्याक दुर्दैवी मरण आयलें शुक्रारा इश्टा वांगडा पेवपाक गेल्ले कडेन ही घडणूक घडली उपरांत फातोड्डी पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो पुलिसांचो तपास सुरू आसा काल घडिल्ल्या एक दुखेस्त घडणुके भितर एक 13 वर्साच्या भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो गवळीवाड्यार रावपी भुरगो आनी हो आपल्या फ्रेंडा बरोबर थंयच्यानच मातशें कांय अंतराचेर आशिल्ल्या शेतान गेल्लो आनी शेतान एक डबकें आशिल्लें थंय तो वतना ताजो पांय घसरलो आनी त्या डबक्यांक पडलो आनी बुडून ताका मरण आयलें फातोड्डा पुलिसांनी ताजी बॉडी भायर काडून मागीर ताजो पंचनाम केलो आतां ताजो फुडलो तपास चालू आसा गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकर्णेकर शिवोले दाण्यार अनिता शिरोडकर हे बायलेच्या घराक शेनवारा अचकीत उजो लागलो उजो लागिल्ल्यान घरांतले सामान कपडे आनी लायटीचेर चलपी उपकरणां उज्यान लासून कोबर जाली सुमार 5 लाखांचे लुकसाण जाले उजो वालोवपी दळ घडणूक थळार येवन ताणें उजो नियंत्रणांत हाडलो मजगतीं हे घडणुकेची म्हायती थळावी आमदार डिलायला लोबोक मेळ्ळ्या उपरांत तिणें घडणूक थळार वचून पळोवणी करून मजत करतली म्हूण आश्वासन दिलां आयज आमच्या दांड्यार ह्या गीता अविनाश शिरोडकराच्या घरान उजो लागलो थँकफुली दे वर नॉट प्रेझंट आनी शेजाऱ्यांनी येवन तो बायचो मोटर चालू करून दे डावज्ड आनी आमचो फायर ब्रिगेड टायमार पावन बाब ज्ञानेश्वर अंडर ज्ञानेश्वर सावंत तेणी बरें काम केल्लें आहा दे उजो पालयल्लो आहा पूण फॅमिलीक खूब लॉस जाल्ले आहा यू कॅन सी एवरीथींग इज स्कॅटर्ड आख्खो घर तेंचे उजो पेटोवन काबार जाल्ले आहा शी इज अ विडो अँड शी हॅज 2 daughters अँड वॉट एवर हेल्प आय कॅन गिव्ह एज अ MLA आमच्या पंचायतीन ऑलरेडी सांगला काम चालू कर म्हणून सो वॉट एवर हेल्प वी कॅन गिव्ह we are there for you
But the thing is, they are saying they are also not sure why short circuit जाऊन जाता. शॉर्ट सर्किटच म्हणून हे केल्ल्या. सो अंडर CM रिलीफ फंडूय आमी हेल्प करतली. आमचे माय पर्सनल हेल्प आणि आमच्या पंचायतीच्या तर्फेन तुमकां आहा तितलो हेल्प आमी करतली. पणजे मांडवी वेलो जुनो पूल रिपेरा खातीर फुडले 15 दीस बंद. पूल बंद केल्ल्यान येरादारीची कोंडी. पर्वरी वटेन गाडयांची व्हड लायन. एके वटेन पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम चालू आसतना पणजे स्मार्ट सिटीचे नांवा खाला रस्ते घाल्यात फोडून. पणजेकारां खातीर दुश्काळान तेरावो म्हणपाची परिस्थिती. मांडवी वेलो जुनो पूल शेनवार सावन 15 दिसांचे रिपेऱ्या खातीर येरादारीक बंद. पूल बंद केल्ल्यान येरादारीची कोयणी. पर्वरे वटेन लांबचे लांब गाडयांची लायन. सध्या PWDन 15 डेज ओल्ड मांडवी ब्रिज क्लोजर घेतलेलो आसा फॉर रिपेरिंग. सो ह्या दरम्यान जे पर्वरीच्यान लोक येता पणजे सायडीन तेंच्यांनी न्यू मांडवी ब्रिज एज वेल एज अटल सेतू यूज करपाक जाता. तशेंच पणजे टू पर्वरी सायडीन वयता तेंच्यांनी न्यू मांडवी ब्रिज आणि अटल सेतू हेज्या वयल्यान सध्या ट्राफिक सर्क्युलेशन चालू आसतले. प्रत्येक जाग्याचेर जंक्शनाचेर ट्राफिक रेग्युलेट करपाक आमचे ट्राफिक पुलीस आसतले. आणि एक अपील आहा लोकांक की ह्या दिसांनी एक ओल्ड मांडवी ब्रिज क्लोज असल्या कारणान ट्राफिक कंजेशन जावंक शकता. सो ते अवॉइड करपा खातीर मेन म्हणजे मोटरिस्टान जे ओवरटेकिंग करता किंवा जे 2 लेनी आसा पळय तितूंतल्यान आनी तिसरी लेन करता आनी ऑब्स्ट्रक्टिव्ह मुवमेंटाक ऑब्स्ट्रक्शन जाता ते अवॉइड करच्या खातीर प्रॉपर लेन फॉलो करची. कोणीच ओवरटेक करून आपूण फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाचे ना. तशेंच टू व्हिलरांकूय अपील आहा की तेंच्यांनी बीन वाट मेळटा त्या सायडीन गाडयो काडपाचो प्रयत्न करपाचे न्ही, जेणे करून सगळें ट्राफिक स्मूथ जातले आणि ट्राफिक सर्क्युलेशन आणि मुवमेंटूय मातसो फास्ट जातलो. आमी अवेरनेस करता तरी आसतना लोकांनी आपल्या सायडीन कॉपरेट करपाचें. म्हाका दिसता सगळ्यांनी जर कॉपरेट केलें जाल्यार हे सगळे जे 15 दिसाचो जो टायम लिमीट आसा तेतून सगळे सुरळीत जातले. आनी एक म्हजी अपील आहा की ह्या दिसांनी 12th स्टँडर्डाचे एग्जामी चालू आसा. सो जे कोण पणजे सायडीन येता किंवा पर्वरी सायडीन वयता तेंच्यांनी स्टुडंट्सांनी पेरंट्सांनी मातशी हे नोट घेवपाचे आनी तेंच्यांनी मातसो आपलो टायम मातसो बेगीन स्टार्ट करचे जेणे करून एग्जामीच्या सेंटरांचेर मातशे बेगीन पावतले. एके वटेन पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम चल्लां. पणजेत स्मार्ट सिटी खाला सगळे रस्ते फोडून घाल्यात आणि आता मांडवी वेलो जुनो पूलूय 15 दिसां खातीर बंद. सगळे वटेन येरादारीची गचमुड्डी. हे पुलाचे आताच रिपेर गरजेचे आशिल्ले काय म्हणून प्रश्न. पणजेत यो वच करतल्यांक दुष्काळांत तेरावो अशी परिस्थिती. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. मयेच्या भूविमोचन नागरिक कृती समितीन घेतिल्ल्या निर्णयाक गोवा फॉवर्डान येवकार दिलो. जुवारी सारको दुसरो घोटाळो मया वाठारांत जावपाची शक्यताय आसा. सरकाराचो दोळो मयच्या जमनींचेर आसात. वाठारांत उदक रस्ते सारके ना जाल्यार मया लॉ कॉलेज हाडून मयेकारांक कित्याक त्रास दिवपाक सोदतात असो प्रश्न गोवा फॉवर्डाचो मयेचो फुडारी संतोष कुमार सावंत हांणी केला. मये पंचायतीन CM साहेब येयल्लो आनी थंयसर तावान उलयलो सामको CM की तुमकां डेव्हलपमेंट नाका काय म्हणून. अरे मयेचो प्रश्न कितकी वर्सां प्रलंबीत आसा तो प्रश्न थंयसरूच दवरपाचो आनी तुमकां प्रायवेट प्लेयरांक हांगा जागो विकपाचो आसा. पूण खंयसर तरी हांगासर हे सेकंड जुवारी स्कॅम जे जाता पळय जुवारीन जाला पळय ते हांगा मयान जावपाचो सामको वास मारता आमकां. असो वास की खरोखर तितून 100%. कारण जेन्ना पळय हो 4 सर्वे जेन्ना एक्वायर जातले पळय तेन्ना जे फाटी त्याच्या फाट्यान जवळ जवळ म्हाका दिसता 5-6 लाख स्क्वेअर मीटर जागो असो वेकंट आसतलो. तेजेर ह्या सरकाराचो दोळो आसा आनी हे 100% जशे जुवारीन जसो रियल इस्टेट जे जाला पळय तेच हांगा मयान जातले. हांगा मयाकारांक डेव्हलपमेंट जावन कांयच फायदो जावपाचो ना. कारण जेन्ना पळय मनोहर पर्रीकारान कायदो हाडलो 2014 सालान की मयाचे ज्यो जागा आसा घरां आसा कुळागर आसा कोण काजू प्लांटेशन करतात
पूण आनी कसले धंदो करतात तेन्ना तेणी जो कायदो केलेलो पळय तेन्ना कायदो करता आसतना थंयसल्या लोकल मनशाक जाणट्यांक आनी जाणाकार जे आसले पळय देवस्थान कमिटी हे सगळ्या लोकांक घेवन तेणी तो कायदो कसो बरो पडटलो लोकांक पळय म्हणून तो कायदो केलेलो. आनी आतां अशें जालां, आतां उलटें जालां हांगासर. कारण सीएम साहेब जेन्ना पयलो चीफ मिनिस्टर जालो पळय तेन्ना कॅबिनान खुर्चेर मनोहर पर्रीकराचो फोटो दवरलेलो की तेजे जे विचार आसा पळय तेच विचार आपूण फुडें व्हरतलो म्हणून. हांगा उलटें जालां आसा, तो फोटो वाडो थंयसरलो नाच जाला आनी तेजे विचार जे आसा पळय ते गेले खंयसर तरी वावन. जो पळय गोंया कस्टडीन जो प्रॉपर्टीचो जो प्रश्न आसा पळय तो सॉल्व केल्या शिवाय आमकां तुमचो कसलो डेव्हलपमेंट नाका. तो कित्याक प्रलंबीत दवरला, तो क्लियर करा न्हय. जायते डेव्हलपमेंट करा तुम्ही. जो वेकंट जो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जो आसतलो जागो आसतलो म्हणटा पळय तर लोकांक विश्वासान घ्या. तुमकां सांगला ते प्रमाणे डेव्हलपमेंट विथ कन्सर्न, लोकांक विश्वासात घेया आणि तुम्ही बरे प्रोजेक्ट हाडा, तेच्या बद्दल डाऊट ना. दिवचलच्या बस स्टँडा कडेन बायपासा कुशीक कोयराक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. दिवचलच्या कदंब बस स्टँडा सामकार आशिल्ल्या बायपास रस्त्याक कुशीक कोयराक उजो लागपाची घडणूक शेनवारा दनपारा घडली. हो उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना. मात दनपारची वेळ आशिल्ल्यान उज्यान नेटान पेट घेतिल्लो. उजो पालोवपी दळाक हे विशीं खबर कळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सुमार 3 वरां परस चड वेळ उजो पेट्टालो अशें कळटा. ह्या उज्यात लुकसाणी वा हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. मात दनपारच्या वेळार आनी भर बस स्टँडा कुशीक उजो लागिल्ल्यान लोकांचेर आकांत आयलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिवचल शारांतल्या लाखेरे वाठारांत लोकवस्ती लागीं गव्यांचो वावर वाडला. देखून लोक भयभीत जाल्यात. रातच्या वेळार हे गवे बागायतींनी घुसून बागायती पिकाची नासधूस करतात. बागायतींनी भोंवताना गव्यांची पावलटय लागिल्ली दिसून आयल्या. लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान रातच्या वेळार हे गवे लाखेरे वाठारांत भोंवताना नदरेक पडटात. किमान 10 गव्यांचो कळप आसा अशें कांय लोकांनी सांगलें. रान खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्या सारक्या संरक्षीत सुवातीचेर सोडचें अशी मागणी एक बागायतदार आनंद मांद्रेकार हांणी केल्या. गव्या रेड्यांनी आमकां धुमाकूळ घातला. कितले दिसाले गवे येता ते? 15 दीस सुमार जाले. 15-20 दीस पैऱ्यान येता. पण कितले आहात गवे? गव्या कळपूच आहा, म्हणजे 8-10 तरी आसतले ते. बारीक आहा आनी मोठे आहा. तेंच्यांनी आतां गव्यांनी कितें केलां नेमकें हांगा? नेमकें म्हणजे हांगा सगळ्यांनी कुळागरांनी नाशाडी करून उडयल्या. केळीं सगळें कांदून उडयल्या हेंच्यांनी. आनी रातचे 8:30 सुमार येतात ते. परत गेले जाल्यार ते अमके आंगार अशें येतात. तुमी आतां गव्यांक खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितें सांगूंक सोदतात? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेका वेगवेगळो तेंची बंदोबस्त मातसो करपाचो. नाजाल्यार तुमकां रातच्या टायमार भायर सरपाकूच दिना. भंय दिसता खंयच्या टायमार आसतात ते. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांव पुलीस स्टेशना फाटल्यान आशिल्ल्या वळवयकार इमारतीचे घाणयारे उदक रस्त्यार सोडिल्ल्यान यो वच करप्यांक तशेंच दुकानदारांक त्रास सोंसचे पडटात. ह्या विशीं नगरपालिके कडेन खूब फावटी कागाळी लेगीत केल्ल्यो, मात तांच्यांनी कांयच कारवाय करूंक ना. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. कोई कारवाई नहीं हुई अभी, बहुत बार दे चुके हैं. एक बार भी मतलब कोई इसका नहीं आया. पहले पूरा वहाँ भरा रहता था पानी, अब पूरा सड़कों पे जा रहा है पूरा पानी. अभी साफ कराया था वो फिर से ऐसे ही. किसको किया कंप्लेन आपने? म्यूनसिपालिटी ऑफिस में, नगर निगम वगैरह में ना इनके घर पे इन सब में दिया था. रखी है हमारे पास कॉपी वगैरह उसकी मैनेजर के पास, तो देखा था पूरा एक क्लीन किया था. अभी वापस पानी आ रहा है. कैसा पानी है? मतलब सब भासता है इधर पूरा. तुमको तकलीफ तो ऑफिस में पूरा सब कस्टमर पैर वगैरह अंदर लेके आते. हमारा भी पहले उधर सब ये कचरा वगैरह इधर एक तो पहले बहुत गंदा भासता है, पड़ा रहता है. अभी ऐसा कैसा भरा रहता है, हो रहा नहीं है. बोला नहीं? हाँ, बिल्डिंग को बोला नहीं बंद है. बिल्डिंग को बोला था, उन्होंने सही करवाया था. अभी वापस पानी आने लगा.
कितने दिन हो गया ये पानी आता है अभी? अभी 2-3 दिन हुआ है, 2-3 दिन से आ रहा है। इधर फर्मास है। 2 दिन पहले उधर आता था, उधर से ये पूरा अभी उन्होंने अभी 1 महीने 2 महीने पहले साफ किया, वापस आने लगा। नानोड्या जुव्या वाठारांतलो पूल धोकादायक आशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान येरादारी खातीर बंद केलो। पूल बंद केल्ल्यान थळाव्या लोकांची बरीच गैरसोय जाता। ताका लागून सरकारान तात्पुरतो उपाय काडचो म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या। लास्ट संडे सुनामी मिडियाक हांगा धाडटा आनी दाखयता हे ब्रिजाचे अजून काम जावना आनी एक कोणी अजून हे करूंक नासतले सांगूंक नासतले की ब्रिज हांगर बंद केला हेंच्यांनी आनी जी घरां आहा ती हांगा 10 मिटराची आनी 20 मिटराचेर ना 300 मिटरां भितून घरां आहा ही 32 घरां जी 200 मिटरां भायर आहा आनी इतक्या लोकांक चलोन वयचें पडटा रातचे एकदां लायट सुद्दां नासता आमकां कित्याक सगळ्याक माड आसा सगळें आसा आनी कितें पडटा लायट वयता फ्यूज वयता कितें जावं शकता न्हू पूण कांयच अशी हें जायना की लास्ट संडे सुनामी आतां मिडियाक सांगता पूण कोणूच हांगर येयना 1-2 मनीस कोण येता पळयता वयता येता पळयता वयता पूण कित्याक आमकां आन्सरूय दिना ते कितें ना आनी येवन बंद करता हांगा ब्रिज ते लोकांक कळपाक जाय आसलें की बाबा ब्रिज आमी बंद करता फक्त लास्ट टायम तुमी येता आमी ब्रिज बंद करतले म्हणटा बंद करता आनी तुमी चल्ल्यात म्हटल्यार आतां कोण बरो ना कितें आतां खंयसरूय कितें स्टॉप जालें की मागीर थंयसर एक मेडिकल टीम दिता पूण हांगा मेडिकल टीमूय ना भितून एक हे आता बंद केला रोड तो कोणी केला पीडब्ल्यूडी जेई येवन तेंच्यांनी स्वता आपूण हांगर हे केल्या वेल्डिंग मारपाक लायला आनी बंद केला तुमी वेल्डिंग मारूं नाका बेश्टे तुमी थेया कित्याक कोणूय बरो ना जालो भितून जशें डायरेक्टली हाडपाक आमकां गावतलो भायर तसो पूण ते कांयच ना ते कोणाक पडलेलेच ना की कोण मनीस रावता जनवरां रावता ही तांकां खबर सुद्दां ना भितून आमदाराक सांगलें तुमच्या आमदाराक खबर आहा आमदार येवन गेला कितें म्हणटा आमदार म्हणटा ब्रिज करया म्हणटा फक्त पण करिया तो बेगीन सांगता आमकां तर अशें दिसता की जाता तितके बेगीन जावचो बोर्ड मारलेलो आहा की ऑल व्हेकल्स आर प्रोहिबिटेड आनी हांगासर ब्रिज हो बंद केल्लो आहा हो ब्रिज उणो 38 वर्सां पयलीं फूट ब्रिज म्हणून बांदलेलो तेच्या उपरांत थोडेशे हांगासर हें घालून लोक आपली स्कुटरी किंवा बारीकश्यो गाडयो व्हरपाक लागले हेजे वयरसून सोय म्हणून सो आतां तेच्या उपरांत हांगासर टेंडर जाल्लो आहा एक सादारणसो 9 तो 10-11 कोटीचो रिटेनिंग वॉलाचो आनी जो कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला ते कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या दिसांनी काम चालू केले उपरांत हेजे वयरसून लोडाच्यो गाडयो व्हरपाक लागलो रिक्षा भरून एक 3 टन 4 टन हो व्हरपाक लागलो आनी ब्रिज हो जो आहा हो डॅमेज जालो ब्रिज डॅमेज जालो असो हो रिपोर्ट PWD इंजिनियरांनी केल्लो आहा की ह्या ब्रिजा वयरसून कसलेच एक स्कूटर सुद्दां व्हरपाक चलोन सुद्दां गेल्यार डेंजर अशें म्हणून सांगलेलें आहा की तुमी म्हणटात की विकसीत भारत कसलो विकसीत भारत विकसीत गोंय म्हणटा तुमी प्रत्येक भाशणां आमी आयकता हांसून उलोवपाक ते बरें दिसता पूण जेन्ना 250 लोक विदावट एनी आयज भुरग्यांक जर इस्कॉलाक वयतले जाल्यार थंयसून हांगासर मेरेन चलोन येवपाक जाय फाल्यां कोण जर सीक पडलो जुंव्यार जर कोण एखादो सीक पडलो जाल्यार एम्बुलन्सीक हांगा मेरेन ताका उखलून हाडचो पडलो सो हे सगळे त्रास ह्या गोंयान ह्या बार्देजान जाता ही लाजवणारी गोष्ट आहा ह्या बार्देजान जाता आमी म्हणटा बार्देज हो विकसीत आहा ताका लागून विकसीत भारत विकसीत गोंय ह्यो बडायो मारूं नाकात प्रत्यक्षान काम करात श्रेय कोण घेवचो ना हांव घेयना श्रेय की आमी केल्ले तुमी करूं नाका अशें आमचें श्रेय घेयना फक्त जुंव्याकारांक रिलीफ दियात हे जे जुंव्यार लोक जे रावता आनी हांगासर धार्मीक उत्सव जो चवथ मोठ्या प्रमाणान जाता त्या लोकांक हो ब्रिज बांदात आनी बेगींतल्या बेगीन रिलीफ दिया ही म्हजी मागणी आहा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता सयत मंत्री आनी आमदार महाकुंभा खातीर प्रयागराज पावल्यात थंय वचून मुख्यमंत्र्या सयत हेर मंत्री आमदारांनी त्रिवेणी संगमान पवित्र स्नान केलें महाकुंभाक वचपा खातीर हजारांनी गोंयकार इत्सूक आशिल्ल्यान आनीकूय रेल्वे सोडपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें
बांबोळी सुरू आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाच्या कामाची भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन शेनवारा पळोवणी केली. हॉस्पिटलाचे काम नेटान चल्ला, तशेंच ह्या हॉस्पिटलांत संशोधन केंद्र उबारतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.